शिगमो सगळी कडेच आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तो जो शिगमो आसा तो साउथ गोवा म्हणजे दक्षिण गोंयान सुरू जाल्लो आसा आनी फुडल्या 2 दिसां भितून तो उत्तर गोंयानूय सुद्दां जावपाचो आसा। जाल्यार हो जो शिगम्यांचो आवाज आसा, ढोल ताशांचो आवाज हो सगळ्यांकूच आवडटा आनी ताचेच खातीर सरकारान शिगम्यांचो जो उत्सव आसा, शिगमोत्सव तो आसा ताचे जे परेड आसा ते आख्या गोंयभर दवरलेले आसा आनी ते 26 मार्च ते 8 एप्रील मेरेन चलतले। जाल्यार हे जे परेड आसा ते आख्खे 14 दीस चलपाचे आसा, 26 ते 8 एप्रील मेरेन। जाल्यार ताचे डेट्स आनी लोकेशन आतां तुमच्या मुखार घेवन येता। ते म्हटल्यार सगळ्यात पयली हो जो शिगमो जावपाचो आसा तो म्हटल्यार फोंड्या म्हालान जातलो आनी तो 26 मार्चाक जातलो। ताचे उपरांत 27 मार्च कलंगूट हांगासर जातलो, 28 सांकळीम, 29 बिचोलीम, 30 तारखेक पणजी हांगासर जातलो। पणजी हांगासर खंय खंय जातलो ते तुमच्या मुखार आमी परत घेवन येतलीच। ताचे पयली मागीर 31 पर्वरी हांगासर जातलो, 1 एप्रिलाक म्हणजे एप्रील सुरू जाता तेन्नाच पेडणेम तालुक्यान जावपाचो आसा। ताचे उपरांत 2 तारखेक काणकोण, 3 तारखेक वास्को, 4 तारखेक शिरोडा आनी कुर्चरेम हांगासर जावपाचो आसा। म्हणजे जर पळयत 4 तारखेक 2 जाग्यांचेर म्हणजे 2 वाठारांनी जातलो। ताचे उपरांत 5 तारखेक केपें आनी धारबांदोडा हांगासर जातलो। ताचे उपरांत 6 तारखेक मारगांव, 7 तारखेक म्हापसा आनी सांगे हांगासर जातलो आनी सगळ्यात लास्ट म्हणजे जो शिगमोत्सव आसा तो सोंपयता तो म्हटल्यार कुंकळीम आनी वाळपय हांगासर जावपाचो आसा।